फुडले 5 वर्षात गोयच्या मार्ग इन्फ्रा विस्ताराक आनीक 10,000 कोटींची कामां राज्या अंतर्गत महामार्गार टोल लावचे ना, मुख्यमंत्र्याक गडकरीचे उतर। तिळारी कालव्याचे काम अजून जाल्ले ना, काल उदक सोडटले म्हणून सांगतालो मंत्री। तंत्रीक बिगाडा वेल्यान धुकल्ले फुडे, कामूय अर्दवट, उदकाचे कांयच धड ना, बार्देशांत उणाव। गोंयांतल्या हिस्ट्री शिटरांच्यो नाडयो आवळूंक पुलिसांचो यत्न, मोठ्या गुन्यांवांनी घुसपल्ले 222 क्रिमिनल हिस्ट्री शिटर म्हूण घोशीत। उत्तरेक 122, दक्षिणेक 100। गोंयांत टोल प्लाझा जावचो ना, साखळी ते खानापूर नवीन रस्तो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बरोबर रिव्ह्यू बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो। नातला आनी नवे वर्साच्या फाटभुंयेर दर्यादेगा वेल्या दृष्टीच्या लायफ गार्डांक नायट शिफ्ट 25 आनी 31 तारखेर एक्स्ट्रा ड्युटी। दर्यादेगांनी अपकिर्ताक कंट्रोल करूंक दृष्टीचे पावल। कुळमुणकरांच्या फावरात खंबीर भूमिका घेवपी प्रमोद सावंत खंय पयलो मुख्यमंत्री। जीत म्हणटा सरकाराची इच्छाशक्त आसा म्हूण स्पष्ट, राजकीय स्टंट न्ही। अनमोड घाटार अपघात, ट्रकाचो सेल्फ एक्सिडेंट। नातलाच्या सुटयेंत गोंयांत येवपी टुरिस्ट नित्याक यो वच करपी प्रवासी वरांची वरां शिरकले, क्रेन हाडून गाडी उखल्ली। AICCन माणिकराव ठाकरेची गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो इन्चार्ज म्हूण केली नेमणूक। गिरीश चोडणकाराक मणिपूर, त्रिपुरा आनी सिक्कीम, नागालँडाची जबाबदारी। पणजे आनीक एक टँकर मुंगरलो। स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पा सकयल नवो केल्ल्या तोंक करंजाळे रस्त्यार टायर मुंगरून एक टँकर उमटलो। मोर्जे दर्यादेगेर एकलो बुडून सोपलो ताची वळख पटिल्ली ना। विदेशी टुरिस्टनी भारतीय पुलीस सोदता वळख। गुजरातात 1960 उपरांत पहिलेच फावट लिकर बंदी काढली। गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टॅक्स सिटी वाठारात सोरो विकपाक मेकळीक। ग्लोबल बिझनेस इकोसिस्टमा खातीर खंय निर्णय। आदित्य L1 6 जानेवारीक लॅग्रेंजियन पॉइंट L1चेर पावता। पॉइंट पृथ्वी सावन 15 लाख किलोमीटर पयस 5 वर्सां सूर्याच्या गतिविधीचेर यान करतले निरीक्षण। इस्रोचो अध्यक्ष सोमनाथाची म्हायती। म्हापसा कोर्टान मोपा एअरपोर्टार 2.2 कोटी रुपया मोलाच्या भांगराच्या तस्करीच्या केशीत दोगा आरोपींक जामीन न्हयकारलो। महम्मद रफीक आनी नितेश सैनीक केल्ली अटक। फाटल्या 4 सप्तकात नव्या कोविड दुयेंतीत 52% वाढ। WHOन केले जाहीर। केरळ, कर्नाटकात चढ, गोंयांतूय वाडटा केशी। दिल्ली एक्सायज पॉलिसी स्कॅमाच्या प्रकरणात ईडीन केजरीवालाक जारी केले 3रे समन्स। हे आदी केजरीवालान 2 समन्साचेर मारल्या कूस। आपाक अटकेचो दुबाव। दिल्लीत दाट धुके चालूच। आंतरराष्ट्रीय आनी देशी फ्लायटी डिले, प्रवासी शिरकले। उत्तर प्रदेशात 62 गावांनी काँग्रेस आणि TMCच्या प्रवेशाचेर बंदी। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडाचो अपमान खपोवन घेवचे ना, जाट समाज ठाम। मुंबई विद्यापीठ आणि ऑक्सफर्ड सेंटरात मंदिर व्यवस्थापनाचेर अभ्यासक्रम करतले सुरू। दोगांनी केली कबलात। अयोध्येत 22 जानेराक राम मंदिरात मूर्ती प्रतिष्ठापनेची नेटान तयारी। UP सरकारान बेकायदेशीर हॉटेल बुकिंग केली रद्द। सुमार 100 फ्लायटी अयोध्या एअरपोर्टार जातल्यो लँड। जुवारी पुलाची दुसरी लेन आज सावन येरादारीक उक्ती। 22 तारखेर केंद्रीय येरादारी मंत्री गडकरीन केल्ले उक्तावण। पुलाच्या 8य लेन आज सावन येरादारीक उक्ते।